सांखळे भाजपाच्या कार्यालयात चोरी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या मदतीन पोलिसांनी दोघा संशयितांक चौकशेक ताब्यात घेतल्यात. पोलिसांचो तपास चल्ला. मेळटा ते म्हायती प्रमाण मोबाईल आणि कॅश खंय चोरयेक. 3 दीस पयलीं सांखळेच्या भाजपा ऑफिसान एक चोरी प्रकरण उगडकीस आयलां आनी त्या हेतून बिचोलचे पोलीस जे आसा ते तपास करीत आसले. त्या हातूंत संशय म्हणून ती दोग जाणांक पोलिसांनी सध्या बिचोल पुलिसान हाडलेले आहा. चौकशी चालू आहा आनी चौकशी दरम्यान चोरेक कितें गेलें हें आमच्या फुड्यान येतलें. पण सध्या तरी म्हायती मेळटा त्या अनुसार की 3 दीस पयलीं रातच्या टायमाचेर भाजप ऑफिसचे सांखळे आहा त्या ऑफिसान चोरी जाल्ली आनी त्या चोरी उगडकीस येतकीर त्या संदर्भांतले बिचोलचे पोलीस आहा ते इतर कॅमेरा जे आहा कॅमेराचे शोध लावन 2 जे संशयीत आहा तांकां बिचोली पुलिसांनी आयज आपोवन त्यांची चौकशी करीत आहा. ह्या संदर्भातली फुडली म्हायती कितें येतली ती आमी तुमच्या फुडें घेवपाचे पुरवण सिद्ध आहा.